कुडका वाठारांत मिलिटरी कॅम्पाक तेकून आशिल्ल्या शिव मंदिरांतलो नंदी ब्रेस्तारा रातीं कोणे तरी फोडलो। त्या भायर देवळाक तेकून आशिल्ली नागाची मुर्तीय फोडली। ह्या गजालीक लागून गांवांतलें वातावरण बरेंच तापिल्लें। आगशी पुलीस प्रकरणाची चवकशी करतात, मात हाताक कोणूच लागिल्लो ना। कुडका मिलिटरी कॅम्पा लागसार आशिल्ल्या शिव मंदिरांतलो नंदी बिरेस्तारा रातीं कोणे तरी मोडून उडयलो। थंयच लागसार आशिल्ली नागाची मुर्तीय फोडली। आगशी पुलिसांनी सुण्यांक हाडून हे कर्तूब करप्याचो सोद घेवपाचो यत्न केलो, मात कांयच लाव जावंक ना। 11 बजे के लगभग आया, गेट खोला, गेट खोल के सीधा मंदिर का गेट खोला। गेट खोलने के बाद लेफ्ट साइड को टर्न किया करने के लिए, तो नंदी को जो है टूटा हुआ था। फिर उस साइड में गया तो नाक का भी जो टूटा हुआ, उसका पूरा पार्ट बिखरा हुआ। फिर मैं अपने फादर पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया। म्हाका तशें केन्ना घडचें ना, जायते अशे इन्सिडेंट घडलेले आसा। धर्म सगळ्यांचो एकूच आसता, हिंदू जावं क्रिस्तांव मुस्लीम अशें घडलें म्हणून सगळ्यांक दूख भोगता। सो हे इन्सिडेंट आनी केन्ना जावचें म्हणून मागता आनी चड आमकां कांय दूख भोगलें आनी दसऱ्याच्या दिसा। इस वजह से हम लोगों ने इसको गड्ढे का ऐसे ही गड्ढा था, तो इसको भर करके और डेवलप शुरू कर दिया। 89 में स्थापना किया और 89 के बाद से अभी तक मंदिर का धीरे धीरे अपना जो भी होता है करते करते यहाँ तक। आज सकाळी येयले न्हू आमी सगळे जाण, आनी हांगासर पळयत जाल्यार आमचो नंदी जो आमी देवाचें दर्शन घेवन भायर सरता तो नंदी मोडलेलो आसलेलो हांगासर। देवळांच्यो घाटी ज्यो आमी घंटा आसता पळय त्यो चोरल्यो, एलोजन मागीर निसण, केन्ना अशें जावंक ना। तें आयज फर्स्ट टायम जालें ह्या देवळान। बाल्ल्याक 25-30 वर्सां जालीं, पूण हांगा असलो इन्सिडेंट केन्नाच जावंक ना। आनी ही आसा ती नाग आसा तो मातसो पोर्तुगीज टायमाचो स्वतंत्र जावच्या पयलीं हें आसली। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। सांताक्रूजच्या सोशल वेलफेअर असोसिएशनाक 35 वर्सां जालीं। संघटनेच्या वर्सुकी दिसा निमतान सांताक्रूज इगर्जेंत खासा मीस जालें। जाणट्यां खातीर खास कार्यावळ दवरिल्ली। ते निमतान गांवच्या गरजू लोकां खातीर जेवणाची वेवस्थाय केल्ली। सुवाळ्याक उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजा, आमदार मायकल लोबोय आशिल्लो। आमचे सोशल वेलफेअर एसोसिएशन हे एसोसिएशन आमचे एक 35 इयर्स ओल्ड एसोसिएशन जावन आसा। हे एवरी इयर आमी जाणट्यांक तशेंच सिनियर सिटीजनाक आमी कितें कितें ऑर्गनायज करता, कित्याक तांकां मातशी उर्बा हाडपाक आनी हो दीस आमचो फुगडासान इतिहासान दवरपाक। आमी एवरी इयर ह्या गरीब लोकांक अशें आमी केन्ना जेवण घालता। एवरी इयर आमचें जेवण आसता। तशेंच तेच भाशेन आमी ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन करता। एक पाट महात्मा गांधीक आमी ड्रॉ करूंक लायता धाकट्या भुरग्यांक। तशेंच मागीर प्रायज दिता। जायते आमचे बडे फावंडर मेंबर आमच्या मदें ना, पूण तांचो उगडास आमकां सदांच उत्तरो। तांणी हें इतलें बरें काम कॉमेस केलां आनी आयज पासून आमी फुडें व्हरीत आहा आनी हाज्या बरें फुडें व्हरपाक हांव देवा कडेन मागतां। आनी आयज पळय आहा तो खास गरिबांक आमी जेवण वाडटा आनी तें जेवण कसलें मांसां दोस तसली न्हू, हें आदलें ट्रेडिशनल जेवण, सांबराची कडी, वण आनी तसलें। कवळेचो प्रिन्स परेरा आनी नावेलीचो प्रसाद नायक संवसारीक पावर लिफ्टिंग सर्तींत वांटो घेवंक सोदतात, पूण तांकां खर्च पेलवना। अमेरिकेंत लास वेगासांत 17 ते 21 ऑक्टोबर मजगतीं सर्त जातली। सर्त अधिकृत म्हणपा विशीं दुबाव आशिल्ल्यान सरकारा कडच्यान तांकां आदार मेळना। मात गोंयकार खेळांत वयर सरचे म्हूण जांकां दिसता तांणी आदार करचो म्हूण गोंयचे दोगूय पावर लिफ्टर मागतात। प्रिन्स परेरा आनी प्रसाद नायक अमेरिकेन जावपा आशिल्ले संवसारीक पावर लिफ्टिंग सर्तीन भारताचें प्रतिनिधित्व करपाक सोदतात। ह्या दोनूय पावर लिफ्टरां कडेन राष्ट्रीय पावंड्यावेलीं पदकां आसात, तशेंच राष्ट्रीय रेफरी म्हूण ते पात्र थारल्यात। इंटरनॅशनल इंडिया टीम खेळपाक आमकां एक चान्स मेळ्ळा। आतां आमी 8 तारखेर आमी USA वचपाचे लास वेगस टू प्ले इंटरनॅशनल टू रिप्रेझेंट इंडिया अलॉंग विथ 21 प्लेयर्स एंड वील बी प्लेइंग वर्ल्ड चॅम्पियनशीप दॅट इज ऑल वर्ल्ड। बट स्पोर्ट्स मिनिस्टरान फकत सांगता की 8000 मेळटा अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स पॉलिसी, बट 8000 इज हिंगसोन दिल्ली वचपाक पावना। 8000 हिंगसोन USA वचपाक कशें पावतले? 8000 इज नथींग। सो आमी एक रिक्वेस्ट करताय आमी गोंयच्या लोकांक, कित्याक आमी गोंयकार आनी आमी सारके यूथ, आमी गोंयच्या लोकांक रिक्वेस्ट करताय कंपनी जावं तुमी आमकां फायनान्शियली मातसो हेल्प करचो म्हूण।
सुत्रां सांगतात ते प्रमाण अनधिकृत वा आमंत्रित सर्तींनी वांटेकार जातल्यांक सरकार आदार दिवंक शकना. 17 ते 21 ऑक्टोबर मेरेन लास वेगसांत संवसारीक पावर लिफ्टिंग सर्त जावपाची आसा. मात सर्तीचो उल्लेख आंतरराष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग महासंघाच्या कॅलेंडरान ना. ते शिवाय ही पावर लिफ्टिंग सर्त मान्यताय प्राप्त आसा काय ना ताचे विशीं राज्य पावर लिफ्टिंग संघटना कांयच सांगूंक शकूंक ना. राज्य पावर लिफ्टिंग संघटनाच सध्या तात्पुरत्या मान्यतायेचेर आसा. पूण ह्या सगळ्या बोवाळान खेळगड्यांक सर्तीन वांटेकार जावंक आडमेळी येतात. राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार जायत्यो आमंत्रीत खेळा सर्ती जायत असतात, पूण तातूंत वांटेकार जावपी खेळगड्यां खातीर सरकाराचें धोरण थारिल्लें ना. ब्युरो वांगडा प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. इतल्यान हे खबरांचेर हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.